जेजून आपल्या शिष्याक म्हणलें, संवसाराक तूं स्वर्गांत आयला, तो पेटलोलो पळयो म्हजें काळीज परतें करून तेंकता. हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेय पर्यान म्हाका कशे भाशेन जिवाक जीव ना जाता. हांव पृथ्वीचेर शांती हाडूंक आयला अशें तुमकां दिसता.
हांव तुमकां सांगता ना फकत भेद घालूंक मेळटा ह्या फुडें एकाच गोलाब्यांत 5 जाणां मोदें कशी फूट फुटतली तेका दोगांचेर हाड आनी दोगां तेगाचेर हाड बापूय पुताचेर हाड आनी पूत बापायचेर हाड आवय धुवेचेर हाड आनी धूव आवयचेर हाड सासू सुनेचेर हाड आनी सून सासूचेर हाड जेजू क्रिस्ताचें शोभ तोमारे जावं आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखो आपलेच भशेन गोश्ट मरण ससून तुवेच्या आदी ताणें दोगेलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर वची तेच पयलीं जेवण जातच ताणें काल्स केली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासरीक कोरालाचें येवप पातकाचे बोक्सान मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें बारोकते हें म्हज्या उगडासकाक करात Oh,
आणि वडगावाच्या आम्ही आमच्या असणाऱ्या बागेवचोलीची पळव समारोह चालला. ह्या फेराडोचा विषय बागेवचोलीपाशी वर्षात जिओ बाबाचा गोवाया दिली. वर्षो आमचा फुटलेला म्हणून आमचो बाबा आमकां खात्री दिता. जो कोण देवाचेर आपलो वर्गस्तो ठेवता तो मनीस केवीन विनाशीपणान उडवना, पूण आपल्या जिवितांत देवाची उत्तरां दिसता अणभवता. बागेव जोडली तीच दिशा आपल्या जिवितांत आपल्याली देखून ताच्या वर्षान बदलल्याची देवान सुफळ केली. उत्तर किनारे देवा ताका मानेचे मेळ्ळे दिले. आमची स्वप्नाची यात्रा तोंडार फुडाऱ्यांनी राजाक सांगले, जेरेमियासान दुवेशी मारचो, कित्याक हे बरे उलोवन शारांत उरलोल्या झुजाऱ्यांची आनी सगळ्या लोकांची तो उमेद भोगता. पोतेचें बरेपण ताका नाका, नुकसान जाय. जेदेकियास राजान म्हणलें, पळयात, तो तुमच्या हातांत आसा, कारण राजान तुमचे आड कांयच करूंक जायना. तांणी जेरेमियासाक गोड धरलो आनी मालकिया मुलाचे पांय दोरां घालून देंवयलो. ही माय राखणदाराच्या आंगणांत आसली. ते मांय कांय उदक नासलें, फकत रेंव. जेरेमियास त्या रेंवाक व्हरलो. राजमहालांतलो भायर सोडून एबेद-मेलेकान राजाक सांगलें. ह्या मनशांनी वायट केलें. ताणें जेरेमियासाक भायर दवरलो. तो थंय दुखेन मरतलो, कारण शारांत जेवण काडना. आमचे भोंवतणी इतल्या मनशाची गोवायकी पळोवन आमकां जोड करतात ते सगळं पयस करुया. भोव करून पावलो, कित्याक ते आमकां सोंपेपणी चिंतता. आमी धांवप सुरू केलां. तिरायेन धांवत रावया. जेजूचेर आमच्या भावार्थ्याच्या फुडाऱ्या आनी संपादनाचेर आमचे दोळे लागू दवरुया. ताणें आपणाक सूख मेळचें आसलें ताचे सुवातेर लॉज म्हूण पळयत आसतना क्रुसाचें मरण सोंसलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. जेजून कशें आपणाचे पातकाचें विरुद्धपण सोंसलें तें नियाळात आनी काळजीदार जायात आनी फाटीं सरूं नाकात. पातकाचेर आड झुजतना तुमकां रगत बारो फुड्यान झुजूंक आजून पडूंक ना. देवाचें उतर हें. आपले पोटचे भावार्थाचे उत्तम प्रमणे जावन आनी देवाची खोशी सगळ्या वेळार आनी घोडीदारी करून आपलो आदार दिवन बापा लागीं मागुया. गाडीना जावन पूण तांच्या बरेपणा पासत बरे